मुंबई गोय महामार्गार सावंतवाडीच्या नेमळे वाठारात सोमारा दनपरां गोय नोंदणीकारीक भिरांकूळ अपघात जालो। या अपघातात म्हापशेगिरी वाठारांतल्या श्रीमती नानोडकार आणि विलासिनी सातोडेकार हे दोन बायलेक मरण आयले, जाल्यार थार चलोवपी सनी नानोडकार, उज्वला कांबळी आणि पांडुरंग नानोडकार हे जखमी जाले। जखमीचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। नेमळे महामार्गार कणकवलीच्या दिकेन वतना चलोवप्याचो गाडयेवयलो ताबो गेल्ल्यान हो भिरांकूळ अपघात जाल्ल्याचें कळटा। म्हापशा वाठारात बेकायदेशीरपणान सुरू आशिल्ल्या ऑनलायन क्रिकेट बॅटिंगेचेर गुन्यांव फाट्यान कारवाय केली। या कारवायेत गुन्यांव फाट्याच्या पुलिसांनी 4 जाणांक अटक केले। श्रीलंकेत चालू आशिल्ल्या ट्राय नेशन ए सिरीजांतल्या इंडिया ए आणि श्रीलंका ए हांचे मदल्या लायव्ह क्रिकेट मॅचीचेर ऑनलायन बॅटिंग सुरू आशिल्ल्याची माहिती गुन्यांव फाट्याक मेळिल्ली। ते प्रमाण पुलिसांनी कारवाय करीत 4 जाणांक अटक केले। आता परतून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षात अंतर्गत वाद सुरू झाला। पक्षाचे सरचिटणीस विश्वेश नायक हांणी आमदार विरेश बोरकाराचेर गंभीर आरोप केल्यात। विरेश बोरकारान पक्षाबरोबर गद्दारी केल्या, तशेंच पक्षाचे अधिकृत खाते हॅक केल्यात असोय दावो विश्वेश नायक हांणी केलो। विरेश बोरकार मुद्दाम जावन स्वताच्या वैयक्तीक फायद्या खातीर वावुरपाचो आरोप केला। या प्रकरणाक लागून पक्षात बोवाळ निर्माण जाला। पक्षाच्या अधिकृत सोशल मीडिया आणि हेर अधिकृत हस्तक्षेपाचो केल्ल्याचो दुबाव विश्वेशान उक्तायला। पेडणे नीट परीक्षा केंद्रात अधिकाऱ्यांनी घोळ तयार केला। पक्षपात करून एका वर्गातले पेपर वेळ सोंपचे पयलींच काढून घेतिल्ल्यान हेर वर्गांनी ही परीक्षा सुरळीत चालू आशिल्ली। हे विशीं जिल्लोधिकाऱ्यान चौकशी करून संबंधितांचेर कारवाय करची अशी मागणी NSUIचे फुडारी कुमार गवळी हांणी केली। पेडणे बिर्नोडात आशिल्ल्या संत हिरोबाई आंबीर सरकारी महाविद्यालय परीक्षा केंद्रातले नीट UG परीक्षे वेळार एका कथित घोळाची रोखडीच चौकशी करची अशी मागणी केली। गोंयांत वाडत आशिल्ल्या ड्रग्साच्या धोक्याचेर खर कारवाय करपाची कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी उक्तायला। तशेंच ड्रग्साची तस्करी करप्यांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी आमदार लोबोन दिल्या। ड्रग्साची सप्लाय करपी तशेंच रॅकेट चलोवपी व्यक्तीक सोदून काडपा खातीर पुलिसांनी योग्य प्रक्रिया आपणावची अशें मायकलाचें म्हणणें। सुमार 15 दीस विसव घेतल्या उपरांत आयतारच्यान पावसान परतून हाजेरी लायली। गोंयांत फाटल्या 24 वरांत 0.81 इंच पावसाची नोंद जाल्या। सगळ्यांत चड पावस काणकोण म्हालात पडला, जाल्यार सगळ्यांत कमी पावस मुरगांव तालुक्यांत पडला। सोमारच्यान फुडले 4 दीस गोंयांत खोग्यांनी पावस पडटलो, त्या खातीर 4 दिसां खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला। गोंयांत वाडत आशिल्ल्या ड्रग्साच्या धोक्याचेर खर कारवाय करपाची गरज कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी उक्तायला। तशेंच ड्रग्साची तस्करी करप्यांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी आमदार लोबोन दिल्या। ड्रग्साची सप्लाय करपी तशेंच हे रॅकेट चलोवपी व्यक्तीक सोदून काडपा खातीर पुलिसांनी योग्य प्रक्रिया आपणावची अशें मायकलाचें म्हणणें। दोन 2027 विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर पणजे मतदारसंघातले राजकीय वातावरण गरम जावपाक लागला। काँग्रेसीचो फुडारी सुरेंद्र फुर्तादोन पक्षान उमेदवारी दिल्यार पणजेंतल्यान वेंचणूक लडोवपाची इत्सा उक्तायला। मजगतीं काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान फुर्तादोच्या ह्या भुमिकेक तेंको दिवन दर एका पक्ष कार्यकर्त्याक उमेदवारी मागपाचो अधिकार आशिल्ल्याचें सांगलें। वास्को शारांत वाडपी भिकाऱ्यांच्या आंकड्याक लागून नागरिकांक तशेंच थळाव्यांक त्रास सोंसचो पडटा। शारांतले फुटपाथ आनी भौशीक सुवातीचेर भिकाऱ्यांचो वावर वाडिल्ल्यान नितळसाण, सुरक्षितता आनी भौशीक सुवेवस्थेचो प्रश्न गंभीर जाला। वास्को सोबीतकरण प्रकल्पा अंतर्गत उबारिल्ले नवे फुटपाथ आनी बसपाचो वाठार जाल्यार ते न्हिदपा खातीर वापरतात, ताका लागून थळाव्यांनी तिडक उक्तायला। दोंगुर्ली नावेली येवपी दोनूय प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केला। या प्रकल्पाची नावेली पंचायतीचे सरपंच पॉल पेरेरा आणि सचिव सुरेश हलालीन हांणी पळोवणी केली।
हे वेळार समाज वावुरपी प्रतिमा कुतिनो सयत थळावे लोक हजर आशिल्ले. मात वॉर्डाचो पंच आनी बिल्डर पळोवणीक वेळार गैरहजर आशिल्ले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या प्रकल्पाक पंचायतीन मान्यताय दिवंक नाशिल्ल्याचें उक्ताडार आयला. सरपंचाची परवानगी घेवच्या पयलींच संबंदीत बिल्डरान पत्रे घालून जागा आडयली. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. पेडणे मालांतल्या नीट परीक्षा केंद्रांतल्यान कांय विद्यार्थ्यांक 15 मिनटां पयलींच परीक्षेच्या हॉलांतल्यान भायर काडिल्ल्याचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्या उपरांत पेडणेच्या विद्यार्थ्यां कडेन अन्याय जाला असो आरोप गोंय काँग्रेस फुडारी अमरनाथ पणजीकारान केला. पेपराची वरां सोंपच्या 15 मिनटां पयलींच हॉल AG7 च्या 20 विद्यार्थ्यांक भायर काडले जाल्यार हेर हॉलांतल्या विद्यार्थ्यांक पुराय वेळ दिलो. स्पर्धात्मक परीक्षेत दर एक गुण म्हत्वाचो आसता. अशा परिस्थितीत 15 मिनटां उणी मेळप हो विद्यार्थ्यां कडेन व्हडलो अन्याय. गोंयांत फाटल्या खुबश्या दिसां सावन अपघाती मरण सुरू आसा. ह्या फाटभुंयेर अपघातांच्या आंकडेवारीची दखल घेतली तेन्ना 1 जानेवारी ते 31 जानेवारी मेरेन गोंयांत 1094 अपघात जाले. तातूंत 112 जाणांक मरण आयले. तातूंत सगळ्यांत चड 73.21% म्हणल्यार 82 दुचाकी चालक आनी फाटल्यान बशिल्ल्यांक मरण आयले. तशेंच वयल्या काळात 13 चलून वचप्यांक मरण आयले. ऑल गोवा रेंट अ कार असोसिएशन आनी कलंगूट येरादारी पुलिसांनी आयतारा राती बेकायदेशीर रितीन रेंटाक दिवपी गाडयांची तपासणी मोहीम सुरू केले. ह्या कारवायेत धव्या नंबर प्लेटीचेर बेकायदेशीर रितीन भाड्यान घेतिल्ल्यो गाडयो आनी सोऱ्याच्या धुंदेत गाडी चलोवप्या आड कारवाय केल्या. ह्या मोहिमेत बेकायदेशीर रितीन धव्या नंबर प्लेटीचेर भाड्यान घेतिल्ल्या सुमार 15 ते 16 गाडयांचेर दंडात्मक कारवाय केल्या. मडगांव नगरपालिकेतल्या सभाघरांतले प्राचीन 2 झुंबर गायब जाल्या. ह्या खातीर नागरिकांनी तिडक आनी हुस्को उक्तायला. मडगांव नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी मधु नार्वेकार हांणी ह्या प्रकरणाची दखल घेत खात्या प्रमाण चौकशी करपाचो आदेश दिला. खाते आनी कर अधिकाऱ्यांच्या तशेंच हेर नगरपालिका कर्मचाऱ्यांक ह्या प्रकरणाची चौकशी करपाची सुचोवणी दिल्या अशेंय तांणी सांगले. हे झुंबर फक्त सजावटीची वस्त न्हय जाल्यार पालिकेच्या ऐतिहासीक दायजाचो एक भाग आशिल्लो. हे झुंबर गायब जाल्ल्याची गजाल उडवादाक आयली. 20 खात्याच्या मिटर रिडराचेर सुण्याच्या हल्ल्याचो घडणुको वास्को वाठारांत वाडत आसात. मिटर वाचप आनी बिलिंगाच्या कामा खातीर घराक भेट दिवपी कर्मचाऱ्यांक ड्युटी करतना आक्रमक सुणी खूबदां मेळटात. हालींच अशे तरेच्यो 10 हल्ल्याचे नोंद जाल्यात. कर्मचाऱ्यांक सुण्यांनी चाबपाचोय घडणुको मुखार आयल्यात. ह्या वाडट्या प्रवृत्तीक लागून कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचो प्रश्न उप्रासला. मजगती मिटर रिडरांनी घरात प्रवेश करचे पयलींच आपल्या पाळीव सुण्याक योग्य रितीन नियंत्रणात दवरचो अशें संबंदीत अधिकाऱ्यांनी नागरिकांक आवाहन केलां. वाराणसींतल्या परीक्षा केंद्रात सुरक्षा तपासना नीट यूजीचो परीक्षेक एक उमेदवार धरलो. उमेदवाराच्या भितरल्या कपड्यात जायत्यो दुबावीत वस्तू लिपोवन दवरल्यात असो दावो अधिकाऱ्यांनी केलो. मेळिल्ल्या वस्तूंत ग्लू पॅकेट्स, ल्हान फेविकॉल कंटेनर्स, मोबायल सिम कार्ड्स आनी पोरन्या नीट प्रश्नपत्रिकेची प्रत आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी सोमारा अलीगडात उदरगतीचेर लक्ष केंद्रीत केल्ली व्हडली मोहीम सुरू केल्ली. भाजपाच्या उदरगत प्रकल्पाचेर लक्ष केंद्रीत करून 2027 वर्साचे विधानसभा वेंचणुके आदीं आपलो आदार घटमूट करपाक लागल्यात. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या वाठारांतल्या रॅलीक संबोधन करून पक्षाची प्रचार चालीक लावपाची शक्यताय आसा. अस्तंत उत्तर प्रदेश हे मुखेल झुजाचें मैदान म्हूण पळयतात आनी वेगवेगळ्या समाजात आपलो प्रभाव वाडोवपा खातीर पक्ष वावुरता.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या वेंचणुकेत भाजपा फुडारपणाखाला महायुतीच्या युतीन बरीच कामगिरी केली. युतीन 17 पैकी 16 जागे मिळविले, जाल्यार उद्धव ठाकरे हांची शिवसेना, शरद पवार हांची राष्ट्रवादी काँग्रेस या विरोध पक्षात व्हड आडमेळी आयली. चडशी जागा एक तर सोयीस्करपणान जिखली वा सत्ताधारी युतीच्या फाटबळात लढत नासतना गेली. हो निकाल महाराष्ट्राच्या राजकारणात भाजपा आणि तांच्या इश्ट देशाक व्हड उर्बा म्हूण पळयतात. अमेरिकेचो अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांचे कडेन आशिल्ल्या मतभेदा विशीं इस्रायलाचो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहून उलयला. नेतन्याहू हांणी सांगलें की राष्ट्रपतीक आपूण सांगता तें सगळें मान्य ना, तशेंच राष्ट्रपती सांगता तें सगळें आपल्याक मान्य ना. कांय विशयाचेर मतभेद आसून लेगीत तांचे संबंद उक्ते आनी प्रामाणीक अशें तांणी सांगलें. दोनूय फुडाऱ्यांनी मुखेल प्रादेशीक आनी सुरक्षा गजालींचेर चर्चा चालू दवरतना ही टिप्पणी केल्या. हैदराबादांतलो नीट पुनर्परीक्षा उमेदवाराक परीक्षे वेळार उत्तरां सोदपा खातीर मोबायल फोन वापरतना धरलो. विद्यार्थी वॉशरूमात बरोच वेळ रावल्या उपरांत निरीक्षकाक दुबाव आयलो. अधिकाऱ्यांनी वॉशरूम तपासलो तेन्ना विद्यार्थी लिपिल्लो मोबायल फोन गुगलाचेर जापो सोदता हें दिसून आयलें. फोन जप्त केलो आनी उमेदवाराक चवकशी करपा खातीर पुलिसांच्या ताब्यांत दिलो. बिहारांतल्या गोपाळगंज जिल्ह्यात कुर्राड हल्ल्यात बॉलिवूड अभिनेतो पंकज त्रिपाठीचो व्हडलो भाव गंभीर जखमी जालो. जमनीच्या वादाक लागून हो हल्लो कुटुंबाच्या मूळ गांवांत जाला अशी पोलिसांनी सांगलें. जखमी मनशाक पयलीं थळाव्या हॉस्पिटलांत व्हेलो, नंतर ताका प्रगत उपचारा खातीर पटनाक व्हेलो अशें कळटा. एका आरोपीक अटक केल्या आनी पुलिसांनी ह्या प्रकरणाची सविस्तर चवकशी सुरू केल्या. दिल्ली सरकारान शारभरांतल्या रस्त्याच्या दिव्या खातीर नवी स्मार्ट मिटरिंग पद्दत सुरू केल्या. नव्या येवजणे खाला दर एक वराक स्ट्रीट लायट सेवा बंद उरल्यार खाजगी कंपनीक दंड भरचो पडटलो. स्ट्रीट लायट बंद पडटकच ही यंत्रणा आपोआप अलर्ट धाडटली. रस्त्याची दृश्टी वाडोवप आनी भौशीक सुरक्षीतताय घटमूट करप खास करून बायलां खातीर ह्या कृतीचो हेतू आसा अशें अधिकाऱ्यांचें म्हणणें. ह्या उपक्रमाक लागून रस्त्यार लायटीच्या मुळाव्या साधन सुविधांचो बेगीन दुरुस्ती आनी बरी देखरेख करपाची अपेक्षा आसा. अयोध्येंतल्या राम मंदिर देणगी चोरी प्रकरणाची चवकशी करपी खाशेल्या पंकज तंबडान सुरक्षा आनी व्यवस्थापनांतल्या जायत्या आरोपीक चुकांचो उक्ताडार हाडला. चवकशेंत देणगी पयशांची मेजणी, सांठो आनी जमा करप हातूंत अनियमीतताय दिसून आयल्या. रोख हाताळणी प्रक्रिया, कर्मचाऱ्यांचें सत्यापन, सुरक्षा तपासणी आनी सीसीटीव्ही निरीक्षण हातूंत उणाव आशिल्ल्याचें अधिकाऱ्यांनी सांगलें. उत्तराखंडातल्या रुद्रप्रयाग हांगा निहांग शिखाच्या पंगडान गुरुद्वाराचेर घुरी घाली अशी म्हायती मेळटा. ह्या घडणुके वेळार एक शीख भक्ताक बंधन करून इमारतीच्या छप्पराचेर बंद केल्ल्याचो आरोप आसा. परिस्थितीक लागून वाठारांत तणाव निर्माण जालो आनी थळाव्या लोकांनी अधिकाऱ्यांक कळयलें. पुलिसांनी थंय पावून परिस्थिती नियंत्रीत करपाचो यत्न केलो. घडणुके फाटलें कारण सोदून काडपा खातीर तातूंत आस्पाव आशिल्ल्याची वळख करपा खातीर चवकशी सुरू आसा. राघव चड्डा आम आदमी पक्षांतल्यान अधिकृतपणान भायर सरूंक ना आनी भाजपाचे खंयच्याय रणनितीचे बसकेक हाजीर आशिल्ल्याची पुष्टी अहवाल मेळूंक ना. उपलब्ध अधिकृत म्हायती प्रमाण आम आदमी पक्षा कडेन तांचो संबंद चालू आसा. भाजपाचे बसकेत ताणें सामील जाल्ल्याचे दावे विश्वासपात्र सुत्रांनी सत्यापीत करिनात. आतां मेरेन दोनूय वटांनी अशे तरेची राजकी चाल पुष्टी करपी अधिकृत निवेदन मेळूंक ना. अहवालाची खात्री जाय मेरेन जतनायेन वागपाक जाय. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही